मायमुगाचो येवकार खबरो दिता पिळगांवकार. सुरवेक हेडलायन्स. बदलात गावातले पोरणे लायटीचे खांबे, सेगीत दियात वीज. शाळांतल्या लोकांचो वीज विभागाचेर मोर्चा. सरपंच पंचानूय दिलो तेंको. पर्यटकांक येवकार दिवपाच्या मुडांत ना गोंय सरकार. दर्यादेगांचेर अजूनय चल्ला शेग उबारपाचें काम. कांय जाणांक लायसनाय मेळिनात. कितें करप 3 म्हयन्यांत? शेकवाल्यांचो सरकाराक प्रश्न. दिवचल कुडचेऱ्या खणून सोडल्यात रस्ते. गॅस पायपलायनी घालपाचो चल्ला वावर. सुशेगातीन चल्ला काम. थळावे फुडयोच म्हणटात बेगोबेग घालात काम जाग्यार. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. शाळांतले 25 वर्सां आदले लायटीचे खांबे बदलात. आमकां सेगीत वीज दियात. काळखात दवरूं नाकात. विद्यार्थी वेवसाय करप्यांचेर परिणाम जाता. शाळ पंचायत आनी शाळांतल्या थळाव्यांनी दिवचलच्या वीज विभागाचेर मोर्चा व्हेलो. अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्या उपरांत चांचणा खातीर प्रश्न सुट्टलो. वीज अधिकाऱ्यान आश्वासन दिलां. शाळांत कितलोसोच तेंप जालो विजेचो आपालिपा चल्ला. रात्रीस खेळ चाले अशें ना, दिसाची लायट वयता. पावसात जाल्यार विचारपाचेंच ना. जापो मेळटात, झाडां पडून वायरी तुटल्यात, खंय शॉर्ट सर्कीट जाला, कितें आनी कितें. सदच्याच खेळाक बेजारून शाळेचे सरपंच पंचान गांवांतल्या लोकांक बरोबर घेवन दिवचलच्या वीज विभागाचेर धडक मोर्चा काडलो. आदी आयकुया भितरलो बोवाळ. जरी पाऊस आला, वारा आला, झाडे थोडी लागली की लाईट जाते. पोल जुने आहेत. मी जेवढं बघते ना, लाईट पोल जुने आहेत, वायरी जुने आहेत, तर ते तुम्ही थोडे एक्सचेंज करू. जर तुमच्याकडून, तुमच्या डिपार्टमेंटकडून जर एक पोल लागला जातो किंवा लाईट जर इन्स्टॉल केली जाते, तर ते मला असं वाटतं ह्या डिपार्टमेंटची ड्युटी आहे की तिथे जाऊन मे बी जर 1 इयरनी, 2 इयरनी, 6 मंथ्सनी इन्स्पेक्शन जायला आम्हाला यायची गरज नाही. आम्ही पोचायला नाही पाहिजे. तुमची इट इज आवर ड्युटी टू सी दॅट इट इज रिझॉल्व्ड अँड दे आर रिड्युस्ड. पण ह्या याच्याप्रमाणे गेल्या तसे इंटरप्शन्स ना आता तुमचा सध्या तुम्ही जर तसे म्हणताले ऐका, तुम्ही म्हणताले आता गेल्या 2 दिवसांक आसा, 2 दिवसांक गेल्या 15 दिवसांक. पण जे एक एक्झाम्पल सांगता, गेल्या तुम्ही फुल पिरियड काढून पळया तुम्ही कितली वरां लायट गेल्या ती. वारंवार शाळेमध्ये लाईटचा प्रॉब्लेम जाणवतच आहे. आणि काल जी ग्रामसभा झाली, त्या ग्रामसभेत सर्व ग्रामस्थांनी हाच प्रश्न विचारला की फक्त आपल्या शाळेमध्येच लाईटचा हा प्रॉब्लेम का होतोय. मग त्यावेळी असं निदर्शनास आलं की यांच्यात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटमधले व्यक्ती त्याने सांगितलं की इथे जे केबल टाकलेले आहेत ते कमी क्वालिटीचे वगैरे आहेत, त्यामुळे हा लाईटचा प्रॉब्लेम जाणवतोय. आम्हाला या लाईट संदर्भात काहीच नाही, कसले केबल वापरतात का एवढं का आम्ही त्या ह्याच्यात निष्णात नाही आहोत. तेव्हा त्याने काय सांगितलं, इथे जे सेंटर झालेले आहे इलेक्ट्रिसिटी, बट तिथे सुद्धा कामगारांची कमतरता आहे. मग ते सुद्धा तुम्ही का नाही लक्ष देत म्हटल्याबरोबर आम्हालाही हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर इथे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटमध्ये यावं लागलं. मी बघितले 15-20 वर्ष झाले, ते पोल तसेच आहेत, जुने आहेत. मला ते मुलांसाठी, महिलांसाठी धोका वाटतो. लटकलेले असतात काही वायरी घराच्या वरून, तर ते सुद्धा मला असं वाटतं थोडंसं आपण लक्ष डिपार्टमेंटकडून एक इन्स्पेक्शन करून घ्यायला पाहिजे. जे काय 10,000 जरी लाईट पोल्स असतील तरी जर काम करायला गेलो तर मला असं वाटतं 1-2 वर्षामध्ये ते 10,000 सुद्धा कंप्लीट होऊ शकतात त्यांचं इन्स्पेक्शन. ते इन्स्पेक्शन करावं. जे जुन्या वायरी डेंजरस लटकलेले अक्षरशः आहेत, पतंगी लटकून जसे ते असे खंडर घरं कशी असतात तसं आहे. तर मला असं वाटतं ते थोडेसे छान चांगले न्यू ब्रँडेड वायरी पण घालू शकतो आपण. शाळांत सबस्टेशन घातलां, पूण त्या उपरांत समस्या आनीक वाडल्यात. हेका आतां कितें म्हणप? शाळांतलो समाज वावुरपी मेघश्याम रावत विचारता. जेन्ना सबस्टेशन जाल्लें तेन्ना आमकां एक आश्वासन दिल्लें की शाळांत जो प्रॉब्लेम जातालो तो हेच्या फुडें जावचो ना. पूण दुर्दैव आतां अशें जालां, सबस्टेशनाक जाल्ल्याक पयलीं जो प्रॉब्लेम जातालो त्याच्या पेक्षा डबल प्रॉब्लेम जाला. आणि गेल्या फावटी ग्रामसभेक हीच चर्चा जाल्या, बाबा शाळांत इतलें आसून सबस्टेशन घालून आमकां तो प्रॉब्लेम येयल्ले दिसा कित्याक? लोकांचे धंदे, लोकांची दुकानां, घरां, लोक एग्जामी, भुरग्यांची एग्जामी आसता.
2-2 वरां 3-3 वरां इल्ले दिसा लायटीचो प्रॉब्लम म्हणून आयज सगळे शेवटी आमकां हांगा येवचें पडलें आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी आतां आश्वासन दिलां की तुमचे कितें समस्या आसा ते तुमी सांगात आमी इमिजिएटली सॉल्व करतले हें तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा. आणि दिवचलचो एक्झिक्युटीव इंजिनियरान लोकांक दिल्लें हें आश्वासन केन्ना पुराय जाता तें आतां लोकांनीच पळोवपाचें. तो ऑलरेडी ऑल ओव्हर गोवा सगळ्याकूच इश्यू आसलो. सगळ्याक आमी ऑलमोस्ट चडशे खूब कडेन अटेंड केला करपाचे हेतू आसा. आनी तुमचोय बी सगळो एस्टिमेट ऑलरेडी करून टेंडर जावन सँक्शन जावन फुडें आतां तो फक्त फायनल स्टेजीन वर्क्स बोर्डाक केल्लो आसा. सो मोमेंट तें जालें न्ही इमिडिएटली वील टेक अप दॅट वर्क एंड दॅट इश्यू वील बी सॉर्टेड आउट. ओके तो अंडरग्राउंड केबल गेलो अंडरग्राउंड जालो म्हणजे तुजो प्रॉब्लेम फुडल्या हांव तुमकां एश्युरन्स दिता फुडें पावता तुमकां प्रॉब्लेम उरपाना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि संगीता ओली. गोंय सरकार अंदू पर्यटकांक येवकार दिवपाच्या मुडांत आसा अशें दिसना. कांय शेकांक अजुनूय लायसनां दिवंक नात. कांय कडेन शेकांचें काम अजुनूय चल्लां. लाखांनी फी फारीक करून शेक उबारल्यात. 3 म्हयन्यांत कितलीशी येणावळ मेळटली? फुर्योज जाल्ले कावेलोसीचे शेक धनी विचारतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात हे मोबर कावेलीसी हांगा आसात आनी हांगा तुमी पळयतात हीं शेकां हांगा घालपाचें आसलें त्या शेकांचें काम सुद्दां आमचे फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा की चालू आसा. आतां हीं शेकां घालप केन्ना ट्युरिस्ट येवप केन्ना आनी तेणी चालू करप केन्ना हो एक तेंचे मदीं एक प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा. हीं शेकां जीं आसात हीं गेल्ल्या 2 म्हयने पयलीं दिवपाक जाय आसलीं. हे जे शेकवाले आसात तेंचे मुखार एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा की आज तुमी पळयल्या बिचार एक मनीस सुद्दां ना. आतां हीं शेकाचेर येवन तेणी करप कशें? आतां इतली लाखांनी रुपये खर्च करून न्ही शेकां घातले कडेन आसात आनी ह्या शेकां पळयलें जाल्यार आज मूस सुद्दां ना. शेकां मूस ना तो ना हांगा शेकां उबारली सुद्दां ना. आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा पळय काम चालू आसा आनी हांगा मोठो हें म्हणलें जाल्यार ट्युरिस्ट आतां हांगा नाच. ट्युरिस्ट कित्याक येयले ना काय हे जर जाणकाय करून घेतली जाल्यार आमकां अशें मेळ्ळें की गोंयांत शेकां बेगीन स्टार्ट जालें ना म्हूण ट्युरिस्ट हांगा येयले ना. एक्चुअली दिवाळे कडेन ही सगळी रेडी जावपाक जाय आसली कित्याक दिवाळे लोक येता जाय तसो बिचार भोंवपाक येता. हांगा खंय तरी शेकां भरताली पूण हांगा शेकां ना. आतां आमी ह्या शेकां बद्दल ह्या शेकाची जो प्रेसिडेंट आसा ऑल गोवा शेक ओनर एसोसिएशन प्रेसिडेंट आसा हेजे कडेन विचारून घ्या ह्या शेकांची तुमी कितें फेस करतात आनी कितें फेस करून तुमकां पडटा तें. पळय आय हे पावटी शेकां बरें लेट जालें आनी हे शेकवाल्यांकूय एकदम लॉस. हांव सकाळीं एवढे येडे घाललो थोडी शेकां कालू स्टार्ट केले आनी थोडी आजून स्टार्ट जालें नाही. हे एकदम वायट खबर. आयज ते जायते त्रासान पडले जे शेकवाल्यांक हे पावटी जे आमगेलो मोपा एअरपोर्ट जो इतलो पयस आहा तेजो इफेक्ट आमकां कावेलोसी सावथा ऑलरेडी येयला. जायते ट्युरिस्ट उण जाले आनी ऑल्सो वॉट हॅपन शेक आर डिलेड सो तेजो इफेक्ट चड जाला. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान जे तांकां कितें तरी आयज तांकां सम कन्सेशन मिन्स तेंगे फीज वेव ऑफ करपाक जाय. सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर तेणी केल्लें आनी डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च हे 3 म्हयने ते उरले बिजनस. सो म्हाका दिसता आमगेली सावथा पड शेकां हाय एक तेंपार जेन्ना हांव शेकां जाता तेन्ना चुट्टाची आनी सोमराची आहलोली. आतां ती ना. आतां शेकांक बेस भरपूर स्टेज घालताय काय काय आमी कितली कंडिशन आहाय कितली तेमगे ते प्रमाणे तेंगेलो बेस लाखांनी जाता. सो आय थिंक गव्हर्मेंट शूड कन्सिडर एटलिस्ट बाय सेविंग ऑफ समथींग एंड गीव देम सम रिलीफ बिकॉज ते आमगेले गोंयकार आनी आमगेले भुरगे हे तरी तांकां जर बिजनसान लॉस पडले इट इज व्हेरी बॅड ऑन देयर फॅमिली. परिणाम तेंगे फॅमिलीचेर जाता. आमी बोवाळ मारूंक लागलेले शेकान लायसन्साची आनी पॉलिसीचे कोर म्हणून बेगीन जाता तितले बेगीन पॉलिसी कर म्हणून मार्चान आमी एक मेमोरंडम दिल्लो. तेजे उपरांत आमी जुनान सारके ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे फाटीक लागले आमकां जाता तितले बेगीन ऑगस्टान लायसन्सान दी म्हणून. आनी आयज तूं जर पळोवपाक गेल्यार चोयलें जाल्यार हे कितें शेकां ना म्हणून गोंयांत लोकूच ना. शेकां ना म्हणून आनी इतले इफेक्ट जाला हॉटेलवाल्याकूय इफेक्ट जाला. सगळे लोकांक आतां ट्युरिजमाचे कोण डिपेंड आसले तितले आमी म्हणटा ट्युरिजमाचे जे ट्युरिजम स्टेक होल्डर्स आसा तेच डिपेंड आहा म्हणून. मार्केटान गेल्यार फिश सेलर तेय डिपेंड जावन आसता. वेजिटेबल फ्रूट सगळे चिकन सगळे डिपेंड जावन आसता. बट आतां तूं जर पळोवपाक गेलो जाल्यार ट्युरिस्टूच ना. कित्याक लागून शेकां डिले केली म्हणून आमी एका लागून सांगताले गव्हर्मेंटाक की आमकां शेकां ऑगस्टान दी म्हणून. पळय मरे आयज 2 म्हयने मागीर 2.5 मंथ डिले जाली ऑलरेडी.
2.5 month डिले म्हळ्यार आमी अरे म्हळ्यार मेमोरंडम दिवपाचो गव्हर्मेंटाक की आमचे 2.5 मंथाचे पयशे परतून घेवपाक. आमी फी हारी केल्या ती 1 सप्टेंबर टू 31 मे. सो आमकां लायसन्साक येता दिल्या एंड ऑफ नोव्हेंबर. आनी आयज पासून थोडे शेकवाले उरल्या जेंका लायसन्साक मेळूंक ना. आनी हांव नको डिपार्टमेंट जावं जेल कित्याक लागून डिले करता ते लागले इतले लेट डिले केल्या म्हणून. ते म्हणून कितें तुका आतां पळय सिजन आतां वयता ते मेयांत वयता. मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर कितले हाफ इयर गेले मरे. आनी आमी उरले तेन्ना कितें आतां तरी डिसेंबर आनी जानेवारी आमकां बिझनेस जालें जाल्यार बरें जालें. जानेवारी फेब्रुवारी ओके 3 महिने आतां उरला. 3 महिने आमी वर्साची फी हारी करता आनी 3 महिने बिझनेस करता. मार्च एप्रिल मे म्हणटा परतून पण तुम्ही आता मागतात की आमकां 2-3 महिन्याची वेव करची म्हणून. 3 महिन्याचे वेव करपाकूच जाय आनी ते आमकां मायनस करून परतून कंपन्सेट करता. लास्ट टायम तशें जाल्लें जे आमचे गार्बेजीचे फी मायनस केल्ले न्हू ते अजून मेळूंक ना आमकां. सो आमी ते आनी आतांचे डिमांड आमी घालतले गव्हर्मेंटा कडेन. आमकां हे रिटर्न करचे म्हणून. अरे तूं आतां इमेजिन कर मरे. इमेजिन कर बाबा 2.5 month डिले म्हळ्यार अननेसेसरी रे. कित्याक लागून डिले केले अननेसेसरी डिले केले मरे कित्याक लागून. देर इज नो रिझन एट ऑल. आम्ही अशें आयकलां की थोड्यांनी कॅन्सलेशन केलें म्हणून. कॅन्सलेशन कित्याक लागून केले थोड्यांकडे पयशे ना फी हारी करपाक. फी कितली जाता मरे 2,25,26,000 फी 3,26,000 फी जाता मरे. आतां तूं म्हाका सांग 3 lakhs तूं आतां स्पेंड करतलो आनी वयल्यान तुका शेक घालपाक आनी 5 लाख. सो हे रिकवर जावपा जाय न्हू. कितें पोटेन्शियल आहा रिकवर जावपाचें. 2 महिन्यान 3 महिन्यान बिझनेस करून तूं रिकवर करतलो. आनी कोण नेवो शेक जाता तेका सारकें कळटलें कितें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपकार पळया फुडल्यो खबरो. गॅस पायपलायनीच्या कामान दिवचल कुडचेरीच्या थळाव्यांक त्रास करून सोडल्यात. सगळे रस्ते पायपलायन घालपा खातीर खणून सोडल्यात. फाटल्या एका वर्सा सावन दुरुस्ती जावंक ना. अपघात वाडत आसात. प्रवाशांक त्रास जातात. बेगोबेग रस्ते जाग्यार घालात थळाव्यांनी मागला. कित्याक पडला हो? गॅस पायपलायन. न्ही आतां हो पयलीं रस्तो कसो आसलो? पयलीं रस्तो इतको गॅरंटीड आसलो की आमी गॅरंटी दिता की असो रोडच खंय नासलो. आनी आतां कितें त्रास जाता? आतां पळय हे सायडीक भंय दिसता ते सायडीक भंय दिसता. नॅरो जालो न्हू. नॅरो जालो रस्तो. ते स्कूटरवाले आनी कितें तांकां कितें प्रॉब्लम? त्रास खूब जाता. आनी कोण पडले बी हांगा? तशें पडटा. आतां थंय तुमी मुद्दाम आरकार वचून पळयात कितें जालां तें. तुमची कितें मागणी आसा? कितें म्हणटा तुमी? आमी कितें म्हणना तेका पळय तेणी फोन केलो जाल्यार तेचो फोन ते उखली. न्ही तुमी आतां कितें म्हणटा? कितें रस्तो कसो करून दिवचो? रस्तो आमचो आसलो पळय तेच टायप आमकां जावो हें म्हणटा आनी कितें ना. रस्तो फोडप हें आतां सद्याचेंच जाल्लें आसा. हें आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तशेंच गॅस पायपलायन जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसा ते रस्ते येवन फोडटात. तसोच एक रस्तो आमी पळयतात फाटल्यान कुडचेऱ्या गांवांत सद्या आमी आसा. हो रस्तो अंडरग्रावंड गॅस पायपलायनी खातीर फोडलेलो. सादारण आतां वर्स जावन गेले आनी गांवांतल्यान सामकी पायपलायन अशी येयल्ली आसा आनी अशी ती महाराष्ट्रान वता. म्हणून जी पायपलायन तेंच्यांनी फोडला रस्तो पूण तो तशेंच दवरून गेल्या. त्या खातीर खुबसो त्रास जो थळावे लोक तशेंच हांगासून जे यो वच करपी लोक आसा तांकां जाता. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाण की हांगा खुबशे एक्सिडेंटूय जाल्ले आसा आनी पयलीं हो रस्तो सामको बरो आसलो अशें लोक सांगताले आनी आतां फोडल्या उपरांत ताची सामकी वायट परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी लोकांची मागणी आसा की तांकां पयलींचो जसो तांचो रस्तो आसलो तसोच तांकां परत करून दिवचो. पूण कोणाचेंच हांगा लक्ष ना अशें आमकां दिसता. आमदारून कितें प्रयत्न केल्या पूण त्याच्या प्रयत्नाक अजून यश येवंक ना. म्हणून आमकां अशें दिसता की हो जो रस्तो बरो आसलो थंयसर परत तसोच तांकां रस्तो करून दिवपाक जाय लोकांक.
हांगा जे पायपलायन घातल्या गॅस पायपलायन तेंच्यांनी कांयच थंय लक्ष दिवंक ना, फक्त फोडले आनी गेले ते. पूण आपलें काम जाल्या उपरांत थंय कोणी पळयना अशी परिस्थिती तेंची जाल्ली आसा. खातीर लोकांची मागणी आसा की हो रस्तो तांकां सारको करून दिवचो आनी जे त्रास जाता तातूंत त्याच्या पासून तांकां तेंची सुटका करची. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. युनिफॉर्म बजेट प्लॅनाच्या नांवान भौशीक कामाचे नियोजन, प्राधान्य आणि तरतुदीची माहिती दिवपी सर्क्युलर सरकारान काढला. ते काडच्या आदी आमदाराक विश्वासात घेतले ना. गोंयच्या सगळ्याच मतदारसंघाचेर अन्याय जातलो अशें म्हणत आरजीपीचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान सरकाराचो निषेध केला. 40 मतदारसंघातल्या भौशीक कामांच्या नियोजनाची, विविध विभागाची आणि ते खातीर केल्ले तरतुदीची माहिती दिवपी सर्क्युलर सरकारान काढला. युनिफॉर्म बजेट प्लॅना अंतर्गत रस्ते, उदक, इमारतीच्या कामा खातीर दर एका मतदारसंघा खातीर केल्ली अर्थीक तरतूद सांगल्या. हे आंकडे परवाडपा सारखे नात. सांत आंद्रे बरोबरच सगळ्याच मतदारसंघाचे उदरगतीचेर अन्याय करपी हे सर्क्युलर. आरजीपीच्या विरेश बोरकारान ताजो निषेधय केला. त्या बजेट प्लॅनात अशें दाखयला की जो कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां एक आमची सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी तश्यो 40 आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. एवरी एमएलए कॅपिटल बजेट जो आसा तो 10 करोड, जो रोड्स जावं ब्रिजीस आसा ताका 10 करोड येतलो आनी रेव्हेन्यू बजेट आसा तो 2 करोड आसतलो. म्हणजे ही प्रायोरिटीचेर दिवपाक शकता. तशेंच वॉटर सप्लाय 10 करोड कॅपिटल बजेट आनी रेव्हेन्यू बजेट तुका 2 करोड आसा. आनी बिल्डिंग्साक कॅपिटल बजेट 0 आनी रेव्हेन्यू बजेट 1 करोड. सो आनी एमएलए ला जी स्कीम आसा ती जी आसा त्याच भशेन कंटिन्यू केल्ली आसा. 2.5 ह्या वर्सा जे म्हणल्यार ऑलरेडी कितें पास जाल्ले आसा. आतां प्रोजेक्ट कितले पास जाल्या, जर रस्त्याचे प्रोजेक्ट पास जाल्या, रस्त्याचे प्रोजेक्टाक समज 1 करोड येयला, 5 करोड येयला, 10 करोड येयला. सो 10 करोड ऑलरेडी जाल्ले आसा म्हणल्यार फुडें आनी तुमकां काय मेळपाचें. हितून ऑलरेडी मेन्शन केल्लें आसा, नोटिफिकेशन ऑलरेडी मेन्शन केल्लें आसा की समज तो एक्सीड जाल्लो आसा तो नो न्यू प्रोजेक्ट विल बी टेकन आसा. त्या मिनिस्टरान अप्रुवल दिलें नाल्यार ते करपाक शकता. गोवा वेला तो हांगासर रोड आसा तो हे जे इतली कामां आसा आनी मेजर जे काम आसा म्हणजे रोड्सा बाबतींत मेजर काम आसा तो सातान टू कदंबा प्लेटो जे कोलॅप्स जाल्ले आनी तेजो आतां कन्सल्टंट नेमून तेजो ऑलमोस्ट अराउंड 27 CRचो एस्टिमेट जाल्लो आसा. पुलीस स्टेशन जे आसा तेजे दुरुस्तीकरण हें जावपाक जाय. ते बिल्डिंगाक जाता. तशेंच आमचे प्रायमरी स्कुलाचे आमी घातलेले आसा तेय तेजी दुरुस्ती जावपाक जाय, तेय बांदून घेवपाक जाय. सो अशी जी आमची कामां आसा बारीक बारीक समज कितें कामां आसा बिल्डिंगाची ही कामां कशी जातली. एक एमएलए एलईडी फंडाच्या थ्रू आमी थोडे करूं शकतले. पण समज वयले हितून वयता चड डेव्हलपमेंटल वर्क वयता नाल्यार ती कशी जातली. गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. GFAच्या अंडर 13 लिगात यंग स्ट्रायकर्स क्लब बाणावली आनी आवे मारिया क्लब हांची मॅच टाय जाली. दोनूय पंगडांनी 6 अशे गोल मारले. वियो फातोर्डा एस्ट्रोटर्फ खेळामाळार जाल्ले GFA अंडर 13 लिगांत यंग स्ट्रायकर्स आनी आवे मारिया क्लब हांचे मदीं जाल्ले फुटबॉल मॅचीन दोनूय पंगडांनी 6 विरोधांत 6 अशे गोल मारून मॅच टाय केली. युवा स्ट्रायकर्स बाणावले वतीन जायडन रॉड्रिगीसान 3 गोल, नासारी बेपारी, ऑस्टिन फर्नांडीस, टेरेन्स फर्नांडीस हांणी दर एकी 1 गोल केलो. तशेंच आवे मारिया क्लबाच्या डाल्स्टन रॉड्रिग्स आनी नियाज शेखान 2-2 गोल मारले. मेगन फर्नांडीस आणि जोविसन ब्रागांजा हांणी दर एकी 1 गोल केलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. राज्यात 6 तारखेमेरेन हवामान सुके उरूं येता. मियाचॉंग चक्रीवादळ तामिळनाडूत पावला. देखून गोंयकारांक थोडी थाकाय मेळटली. उण्या प्रमाणात पावस शिवरूं येता. हवामान विभागाचो अदमास. IMDन 6 तारखेमेरेन हवामान नितळ उरतले असो अदमास उक्तायला. तरीकय चक्रीवादळाच्या दुष्परिणामाचो एक भाग म्हूण राज्यांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. शेनवारा सकाळी धुकें पडूं येता. तापमान सुमार 33 आणि 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. 6 तारखेमेरेन नितळ हवामान. मियाचॉंग चक्रीवादळाक लागून पावसाची शक्यताय. शेनवारा पडूं येता दाट धुकें. शेनवारा तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती. 4-5 दीस तापमानात बदल ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.